तुमकां सगळ्यांक रेनो गांवकार पावर्ड बाय रेनो लॉजी. वेल, आमच्या ह्या सिरीजान आमी एक्सप्लोर करता 12 दिसांनी 12 तालुका आणि अराउंड 1200 किलोमीटर आमी ट्रॅव्हल करतले एक्सटेन्सिवली अक्रॉस गोवा. वयतले वेगवेगळ्या गांवांनी आणि जाणून घेतले थंयसरले प्रॉब्लेम्स कितें, थंयसरले खाशेलेपण कितें. आयज मेरेन आमी ट्रॅव्हल केला, आमी हो सिरीज सुरू केलो तेन्ना आमी डावन सावथ दॅट इज काणकोणच्यान सुरू केलो. ताजे नंतर आमी केप्यां गेले आणि आयज आमी वता ते सांग्या तालुकान. सांग्या तालुक्याचे वेगवेगळ्या गांवांनी आमी भेट दितले, थंयसरले तांचे विशय जाणून घेतले. आणि डेफिनेटली तुमकां सांगल्या प्रमाणे म्हाज्या वांगडा आसा गाडी ही रेनो लॉजी. आता ह्या लॉजी बद्दल कितके सांगीन तितके कमी. डेफिनेटली फाटले 2 दीस आमी ट्रॅव्हल करता, आयजूय ट्रॅव्हल करतले. फुडले अराउंड 1000 किलोमिटर्स आमी ट्रॅव्हल करपाचे आसा. सो 1000 किलोमिटर्स आमी ह्या एक्सटेन्सिव्ह ट्रस्टेड ब्रँडाच्या गाडयेन आमी ट्रॅव्हल करतले. सो ह्या गाडये बद्दल चड जाणून घेवपा खातीर म्हाज्या वांगडा आसा वेल सुपुजा. थँक्यू व्हेरी मच फॉर जॉयनिंग अस ॲट सांगे तालुका. म्हाका एक सांग, I've been traveling in this car. Obviously, people have been traveling along with me. ह्या गाडयेबद्दल खूप फीचर्स आसा विच आय हॅव बीन कम्फर्टेबल आणि आम्ही खूप एक्सटेन्सिव्ह ट्रॅव्हल असल्या कारणान वी चोज दिस पर्टिक्युलर कार. नाव इन टर्म्स ऑफ कम्फर्टेबिलिटी, इन टर्म्स ऑफ इंजिन, पीपल हॅव बीन नोन अबाउट दिस. आता म्हाका एक सांग, ह्याचे आणि कितें फीचर आसा इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी म्हणा किंवा बाकीचे कम्फर्ट झोन. सर सेफ्टी तुम्ही पळोवंक गेले जाल्यार ह्या गाडयेक ब्रेक असिस्ट आसा. ओके, देन EBD, ABS ते आसा ह्या गाडयेक. ओके, आनी मागीर तुमकां फिचर्स जे आसा तांकां बाकीचे ऑल फोर पावर विंडोज येतले ताका. मागीर सेंट्रल लॉकिंग येता, रिमोट लॉकिंग ते आसा ताका. म्हाका एक सांगा, आनी सद्या गरमीचे दीस आणि आयज म्हाका दिसता AC शिवाय आमकां कशेंच जायना. गाडयेन सुद्दां तेन्ना ट्रॅव्हल करता जेन्ना येदी व्हडली गाडी म्हणटा आमी तेन्ना AC शूड बी कम्फर्टेबल इनफ. आणि आय मस्ट एश्युअर यू की डेफिनेटली आमी जेन्ना आयज ट्रॅव्हल केले, 2 दीस जाले ट्रॅव्हल करता, आयजूय ट्रॅव्हल करता, लायक यू हॅव दॅट कम्फर्ट, यू हॅव दॅट कुलिंग. सो खंयच ते फरक पडना. सो वॉट इज द स्पेशालिटी इन दीस पर्टिक्युलर कार दॅट मेक्स यू व्हेरी कम्फर्टेबल इन टर्म्स ऑफ एअर कंडिशनिंग ऑल्सो. सर एसीचे पळोवंक गेल्यार तुमी AC एका जी आसा ती सेकंड वेरियंट जो आसा आमच्या लॉजीचो ताका थर्ड रो साकून म्हणजे ऑल 3 रोक ताका AC येता. सो इट इज नॉट ओनली फ्रंट दॅट इज ओके. हय, फ्रंट एकूच एका AC ना, ऑल 3 रो AC आसा. सो जर फाटल्यान जो बसता ताका सुद्दां ACचो कम्फर्ट तितलोच मेळटा. सो दॅट इज नाईस. सो तुम्ही म्हटले की इट इज सेफ्टी वाईज इट इज अ परफेक्ट कार. इन टर्म्स ऑफ एअर कंडिशनिंग इट इज अ परफेक्ट कार. इन टर्म्स ऑफ facilities there is power windows and all those things also is there. So I think if anybody is buying for their family, maybe family of 4 or entire व्हडली जर फॅमिली आसा ती सुद्दां म्हाका दिसता कम्फर्टेबल भितर बिंदास कम्फर्ट जाता. काल तुम्ही फीचर पळयल्या प्रमाणे लगेज जर तुमची चड आसा, इफ यू ट्रॅव्हलिंग एक्सटेन्सिवली जाल्यार ते लगेज सुद्दां भितर जाता बिकॉज दॅट सीट इज डिटॅचेबल. सो आय थिंक ब्युटिफूल कार इन अ गुड सेगमेंट. ताजी इकॉनॉमी बरी आसा, ताजे प्रायस पॉयंटूय बरो आसा. सो इफ यू वॉन्ट टू बाय अ कार, definitely I would suggest Renault Logi is one car that you should be opting for. Well, Supuja, thank you very much for joining us. Now we would be traveling ट्रान्सपोर्ट प्रॉब्लेम आसा. आतांची परिस्थिती अशी आसा की प्रत्येक जाणा कडेन गाडी जाल्यार बरोबर, पूण जाणटे लोक आसतले जावं ते वयस्कर आसा तेंचे कडेन गाडी आसना. सो तांकां आतां हांगसरल्या रिवणा बाजारांतल्यान हांगा जर केरी गांवांत येतले जाल्यार तांकां 3 ते 3.5 किलोमिटर चलत येवचें पडटा. हो एक मेन प्रॉब्लेम. आनी मीन वायल हांगा मदीं बसीचो कांयच अरेंजमेंट ना. आमी सद्याक आतां पंचायत नवी जावपाची आसा, तेजे खातीर एक प्रपोजल घालपाचें आसा की आमकां रिवणा टू केपें हो बायपास टोटल जॉयन आसा रोड. सो तेजे खातीर हो
ह्यो शक्य आसा की बस हांगा घालपाक. service करपाक. सो हे मातशें आमी आमचो आमदार आसा प्रसाद गांवकर तेंच्या कडेन उलोवपाचें आसा. सो सगळी आमचे विशय जे आसा त्यात हातीन आसा. पंचायतीचे इलेक्शन जाले, नवी पंचायत जेन्ना घडटले तेन्ना इमिडिएटली तुम्ही तसं प्रपोजल घालून इमिडिएटली फुडें मागीर MLA कडेन व्हरून ते क्लियर करपाक सोदता. बरें, म्हाका एक सांगा, आनी एक तेणे म्हटलें की हांगा बस कनेक्टिविटी प्रॉब्लेम जाता. दुसरी गजाल ऑब्वियसली हेल्थ सर्विसीस, कोणाकूय कितें बरें वायट जालें जाल्यार तुमी म्हणजे अशें खंय वतले, कितें करतले, हो प्रॉब्लेम तुमकां फेस करचो पडटा. तुमचें नांव पयलीं सांग. म्हजें नांव मंगलदास आमोलकर. आमकां हॉस्पिटल म्हण तें नाच. आमकां हॉस्पिटलाक प्रॉब्लेम आहा. आमकां हांगच्यान मडगांव वचचें पडटा, ना बांबोळे वचचें पडटा, सावड्डे वचचें पडटा. आमकां एक रिवण सारकी हेजेर आमकां हॉस्पिटल जालें जाल्यार आमकां बरें जाता आसलें. ओके, बरें. आनी कसले वेगळे विशय आसा जे तुमी मांडपाक सोदता? एट प्रेझेंट कशें आसा, आतां हांगा आमची बोरगां मायन आसा, अजून ती फाटली 30-40 वर्सां बंद आशिल्ली. कांय कशें आसा, कांय कडेन लोकांची शेतां आसा. सगळ्यो इतली वर्सां प्रॉब्लेम जे कॉम्पेन्सेशन एक जाता पूण ते सगळें पिड्ड्यार जाला सगळ्यांची. शेती जी आसा ती पिड्ड्यार, एग्रीकल्चर सगळें पिड्ड्यार जाला. सो आतां ती परत स्टार्ट जावपाचें आसा. तेच्या खातीर कांय मेजर्स आसा मायनी कडल्यान ते घेवपाचे आसा. ते आमी लीड घेवन हें करपाक पळयता. मिन्स इवन आमचे प्रपोजल जे आसा, आमचे डिमांड जे आसा ते ऑलरेडी घातलेले कडेन आसा. पूण तेजे अजून कांय विशय जो आसा चिरगळत आसा. आमी तेजे फॉलोअप करीत आसा. आमच्या लेवलाचेर आमी सद्याक करीता. आतां फुडें फुडें आमदार आसतलो, आमदारा कडेन जे विशय पावोवपाचे आसा. आमच्या लेवलाचे आमी जे कितें करपाक जाता पयलीं करतले. विशय जे आसा ते सगळे क्लियर जाले शिवाय आमी मायन सुरू करपाक आमी दिवचे ना असो आमचो एक स्टँड आसा सद्याक तरी. आमकां एक उदका प्रॉब्लेम आसा. आमकां लायट गेले जाल्यार उदक म्हणटा तें आमकां मेळना. लायटी लागून प्रॉब्लेम जाता आमकां. लायट जर गेली जाल्यार आमकां उदक खंय तरी व्हाळांतल्यान ना झरींतल्यान हाडून खावचें पडटा. एक म्हणल्यार कशें आसा, आतां एक लायट गेलीच, हो पंप मोडलो जाल्यार आमकां उदक जें आसा आमकां चलून एक 1 किलोमिटर तरी मिनिमम वचपाक जाय. लास्ट टायम 2 दीस फाटीं अशेंच जालें की उदक ना. एक PWDची टँकर येयली जावं 2 फावट येयली जाल्यार इतल्या गांवां उदक पावना. सो आमी मागीर प्लस मायनी कडच्यान सपोर्ट मागलो. तेणी आमकां 1-2 टँकर हाडून दिल्यो. आनी तुका कपडे धुवपाक व्हाळ सुद्दां सुकलेले कडेन आसा. आमी उदक विशय काडला ते पद्दती प्रमाणे की उदकाचो सगळे सगळे सिल्ट येवन सगळे भरले कडेन व्हाळ बी. आनी उदक मेन प्रॉब्लम होच सामकोच. आणि मोर इम्पॉर्टंटली साऊथ गोवा उदक पावपाक जाय म्हणून साळावली जेन्ना धरण आयलो तेन्ना ह्या लोकांनी आपलो गांव सोडलो. कोणा खातीर? स्वता खातीर न्ही, तर तुमच्या खातीर. आणि आयज हांव त्या गांवांत येयल्यार म्हाका खरेंच बरें दिसता. कांयशे लोक आसा म्हाज्या वांगडा उलोवपाक. म्हाका तुमचें नांव सांगा. विठ्ठल नायक. विठ्ठल नायक बाब, म्हाका एक सांगा, 20-35 वर्सां पयलीं तुमी तुमचो गांव सोडलो. फाटल्या फावटी हांव जेन्ना गेलो आयज फक्त भिंत दिसता थंयसर, उदक आसा. सायडीक अजून उदक आसा. ते उदक तुमी सोडलें कोणा खातीर? तर बाकीच्या गोंयकारां खातीर बरें जावचें म्हणून. आयज तुमी ह्या वाठारांत हांगासर रावता. तुमकां कितें कितें समस्या फेस करच्यो पडटा? मेन म्हळ्यार आमकां उदकाचो प्रॉब्लेम. उसाक उदक ना. आनी आतां ह्या फस्ट टायम ह्या वर्साक आमकां पिवपाक उदक ना. आज पर्यंत ना. आयज पर्यंत ना. आमची गव्हर्मेंटान हांगा जी पळय आमकां फॅसिलिटी जाय आसली ती कांयच करूंक ना अजून पर्यंत. मेन म्हळ्यार प्रॉब्लेम सामको उदकाचो. आमी इतली वर्सां आमी आतां उदकाक लागून झगडटात पूण आमची एकय आयकनात ते. म्हाका सांगा, कित्या खातीर दिसता पंचायत खंय तरी कमी पडटा किंवा फुडलो तुमचो आमदार पडटा किंवा सरकार जनरली कमी पडटा? हांव म्हणिना की फाटलें सरकार हें सरकार. फाटलें आतां तुमी 20-25 वर्सां 30 वर्सां तुमी हे भोगता. हय. आनीक आमकां उदका बरो आतां हुशार लायला पळय, कांय ना, मरता. ओके, बरें. आनीक कितें? ओके, म्हाका एक सांग, तुमचें नांव कितें? श्रीकांत कालयेकर. ओके, तुमी आतां कितके वर्सां जाली हांगासर आसा? हांगासर 30-35 वर्सां जालीं. ओके, तुमकां वायट दिसोंक नासलें जेन्ना तुमी तुमचो गांव सॅक्रिफायस केलो? तुमी म्हटलो की ओके चल, लोकांच्या भवितव्या खातीर, गोंयकारांच्या भवितव्या खातीर आमी आमचो गांव सॅक्रिफायस करुया. डेफिनेटली तुमचे सगळे थंयसर तुमी सांडून आयले आनी हांगासर तुमी स्थलांतर जाले.
तेन्ना तुमकां आतां वेगवेगळे जे इशू फेस करचे पडटा आनी आयज खंय तरी तुमचें सरकार म्हणा किंवा आनी कोण म्हणा खंय तरी तुमकां अशें दिसना की तुमी विसरले तुमकां म्हणून. हय हे सरकार आमचेर सामकें विसरले कित्याक आमी एमजे टायमाकून धरून आज पसून आमकां बरें आसलेले कळ्ळें तुका. एमजे टायमा जाले काँग्रेस जाली कळ्ळें तुका. आमकां हें दिता आनी तें दिता म्हूण सगळें सांगलें सगळ्यांनी कळ्ळें तुका. पूण आज मेरेन आमकां उदकाची सोय म्हण ती लिप्प ना. आतां ओनूय हे पळय खावपा उदका जाली. आमी आतां उशेल सगळें मरोन धूप जाला. आमी सरकाराक कितले फावट सांगलें हांगा मिटींग जाली सगळें जालें. येल्ले मिटिंगे आमी म्हणटाले आमकां मातशें उदका आमकां कितें तरी वेवस्था कर म्हूण आजुनूय पर्यंत केलें ना. पूण आतां हें साळावली धरणासान पायपलायन हाडून ह्यो उदका हितून उदकाचें काडलां फुगेचें उदक फुगेक सोडलां आजून तें आमकां उदक मेळना. तुमकां पावना आमकां पावना आजुनूय पावना. तेंच उदक आतां कोट्यांनी खर्च करून हें पण नायकाबान म्हूण थंय सोडलां तें उदक आजुनूय लिफ्ट करून खंय आमकां दिवपाचें कळ्ळें तुका उसाक म्हणटा तें आजुनूय कांयच हालचाल ना. परचे दिसा म्हूण तें बंदर सुकोवन नायकाबान म्हणटा सुकोवन तें आनी पंप ते सारके ना. आमकां लिफ्ट करून दिवपा म्हणटा ते. पूण आमकां तेणें सरकारान विश्वासाक घेनासतना कांयच करनासतना आमगे ही लायन केल्या इतली कोटी 65 कोटी काय 70 कोटी न्ही ते. म्हणून आमकां आजुनूय उदकाक आमकां उदकाक थेंब म्हणटा आजुनूय ना. आमी वळवळटात उदका लागून. कित्या खातीर दिसता की तुमचो म्हणजे कोणी रिप्रेझेंटेटिव्ह जावं म्हणजे तुमी निवडून हाडटा पळय ताका तो मागीर तुमचो आमदार जावं किंवा तुमी निवडून हाडपी तुमचो पंच जावं किंवा फुडें सरपंच किंवा पंचायत खंय अशें दिसता की खंय कितें कमी पडटा की 1 वर्स न्हू 2 वर्स न्हू हें आतां फाटलीं कितकीशींच वर्सां हे तुमकां प्रॉब्लेम फेस पूण करचे ते कितें करता आमकां आश्वासन दिता करता म्हणटा इलेक्शना टायमाचेर हें करता म्हणटा तें करता म्हणटा तें करता म्हणटा. पूण निमाणश्यो निवडून येयले मागीर आमचे कोण चवकशी करना. बाकीचे जनरल जर आमी सर्विसीस म्हटले हेल्थ सर्विसीस म्हणा किंवा बाकीचे नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी म्हणा हे बाकीचे सगळे बऱ्यापैकी मेळटा तुमकां तातूंत कांयच विशय ना. फक्त जे उदकाचो जो मेन प्रॉब्लेम आसा मेन प्रॉब्लेम उदकाचो ओके तोच तुमकां मेळटा. मेन प्रॉब्लेम सामको. उशाला म्हणून जितक्या उदक पडला आतां तूं पळयल्या कळत न्हू आतां ते बागा तूं पळय शेतां तुवें पळयल्या कळटा जाल्यार तुमचे पीक हांगासर मोर इम्पॉर्टंटली उसाचें न्ही आनी ताका डेफिनेटली उदक चड लागता बट तें आयज सॅटिस्फाय ना उशाला 15 दिसांनी एक फावट उदक लागूंक जाय. पूण तें 2 म्हयन्यांनी 1.5 म्हयन्यांनी एक फावट मेळटा. तें बी आतां एप्रील मे म्हयन्यांत तर अजिबात मेळत ना. आतां ते डिसेंबर ते एप्रील पर्यंत आमी जिवंत दवरतात आनी एप्रील 15 ते मे फूल म्हळ्यार करपन धूप जाता उचालाचो. हे आमी इतले रीण काडून काय फायदो ना. आमी विके सोसायटीचे रीण काडटात आजुनूय उशाल मारल्यार 3 म्हयने जाले कळ्ळें तुका. आजुनूय फस्ट एकय बील येयना बाकी पयशांचे येयना. आमी थंय डिफॉल्ट पडटात. ते तर सरकारान जर आमकां रोखडेंच तर दिलें जायत आमी थंय मोकळे जाता दुसरी रीण घेवपा मेळटा. तेजेर आमगे योग चलपाचो सोसायटीचेर. आज सोंपले फाल्यां सोंपले पयशे हाडून थंयच्यान योग करपाचो पयशांचे. हें पळय बिल बेगीन मेळना. बिलां 3 म्हयने जाले आजुनूय बिलां चवकशी म्हणटी कांयच ना. आनी तेणी हेणी शेतकरी हेणी कमिटीन मागलो खंय 3000 टन दिवपाची ती आजुनूय बी ओके जालें ना. पयर आमगे चॅरमॅन सांगप कितें जालें ना आमी वचपा आहा म्हण सीएमा फुडें पूण तें व्याज कितें जालां कितें ना म्हणटा आमकां ही सारकी खबर ना. बरें म्हाका एक सांगा हे तुमकां जागे तुमकां सांगलेले की तेन्ना तुमकां जागे दितले हांगासर पडीक जमीन दितले शेती करपाक दितले जागे हे सगळें जाला तुमकां मेळ्ळें लास्टाक हांगासर हेर सगळें आमकां मेळ्ळें. फक्त मेळोना म्हणटे आमकां 14 फॉर्म म्हणटे सरकारान आमकां कितें सांगलें हें सद्याक गरजेक तुमकां घेयात आनी 14 फॉर्म म्हणटे आपूण तुमकां दितलो करून फुकट दितलो. हांगा पर्येकारान पूण सांगलें आमकां कितें आपूण तुमकां 14 हे 5 वर्स जावचे पयलीं 14 फॉर्म करून दितलो. तो आजू पसून 14 फॉर्म म्हणटा जाग ना माग ना. आमी कोणे एक आनी हें करून ते थोड्यांनी कोणी आपल्या पयशे मोडून स्वताचे थोड्यांनी हय थोडे अशें केल्या पूण चड लोक 14 फॉर्म जावपा उरला. ते परस आमी म्हणटा कितें सरकारान आमकां हें पयलीं पयशे पडनासतना कांय करनासतना पयलीं आमकां दुखमेत जसो दिल्लो तसोच आमकां दिवचो इतलें आमगेलें. आनी म्हणजे मागण्या की एटलीस्ट ह्या फुडलीं 5 वर्सांची ह्या सरकाराची आसा भाजपाची आनी तुमी म्हटलें मनोहर पर्रीकराची त्याच्या कडच्यान तरी तुमकां हें
14 फॉर्माचे जावचे का हय जावचें काम आनी तेणी दिता म्हूण सांगून गेलो आमगे हांगा मिटींग करून गेल्लो आनीक वाडेकारांतले आनी बुडीच खाते म्हणटा आपूण काम दवरचें ना म्हूण सांगलें पूण सद्या आजुनीक हालचाल कांयच ना पूण आतां पूण तेणी पर्येकारान येयलो न्हू आसना तो मंत्री ते आतां पूण हय मुख्यमंत्री आहा ते पूण आज करून दिवची तेणी आमगेलें फाटीं सगल्या लोकांले बरें आमकां खंय वचोन तो कितें दवरून कितें काडटो म्हणल्यार पयशे काडटले लोन बीन घेतले जाल्यार तुमकां ते आमकां कांयच मेळना फॉर्म 14 जाय न्हू तें कांयच करूना तें मातशें बरें चडा बेगीचे बेगी करून आमकां दिवचें आनी आमगे प्रसाद कसले कसली समस्या फेस करची पडटा आमकां पयली सुवातेर आतां हे सांग उदकाची कित्याक उदकाची हांगाची अशें न्हू पूण हे सांग सगळ्याक उदक न्हंयकूच उदक ना जाल्यार मागीर उदक शेतांक वता मातशें शेतांक भाटांक आमचे पयली सद्या पिवपाची समस्या आसा ती न्हंयक उदक कमी जालां वो बांयक कमी जालां तेजे खातीर आमकां हे मातशें प्रॉब्लेम जाता ओके बरें आनीक वेगळ्यो अश्यो समस्या आसा उदकाची तांच्यांनी एक म्हटले तुमचें नांव पयलीं सांगा आनी म्हाजें नांव कायतान बरेडो ओके आनी कितें अशी वेगळी समस्या तुमकां दिसता की हांगासर जावपाक मेन म्हळ्यार रस्त्या सगळे फोंड पडल्यार रस्ते सगळे कोणाक करपाक वचना मेन म्हळ्यार पळय तुका धोळमायसा एक फोंड आहा पळय तो 2 वर्सांनी उदका ह्या फोंडाक कितें प्रॉब्लेम जाला फोंडेच भरपाचें कोणूच पळयना ओके तूं जाल्यार आमकां मेन म्हळ्यार लायटी प्रॉब्लेम लायट आतां पावस ना कांय ना लायट म्हणटी डेली रेगुलर लायट आसना एवरी डे लायटीचे प्रॉब्लेम मेन प्रॉब्लेम लायटीचें आनी उदकाचें उदक म्हणटा गांवां आमगे डॅम आसन आमकां जे गांवां रावतले म्हणजे उदक ना मेन म्हळ्यार ओके बिलां भरपूर येता बील म्हयन्याक बिलां पूण उदक रेगुलर आसना बरें आनी म्हाका एक सांगा की ह्या पंचायतीन तुमी आसता कामां करतात त्या पंचायतीक केन्ना तुमी अशें दिसता की ग्रामसभेक तुमी आपले विशय मांडला की खंय तरी पंचायत कमी पडटा का असो कितें विशय आसा म्हजें नांव बोस्त्यांव सिमोयस ह्या गांवाक जे प्रतिनिधी म्हणून येता हो प्रतिनिधी सगळे फोटींग आसतात नंबर 1 विशय मुगेलो दुसरो प्रॉब्लेम ह्या लायटीच्या पोलां पळय हे पोल कितें जाले ते इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटाच्या मिनिस्टराक हांव सांगूंक सोदतां रिक्वेस्ट मुगेलें की जें पळय कितें घडटा हें सगळें गांवां पळोवपा जाय सगळें गोंयां पळोवपा जाय एक आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सी पळोवन जालें ना दुसरो प्रश्न उदकाचो उदका आमगे एंड्रू बाबान सांगला डॅम आमगे गांवां आसा सांगे मतदारसंघ आहा हेजें उदक वास्को म्हणल्यार वयता पूण सांग्याचे लोक रिवण पंचायती लोक तडफडटा उदकाक हें कितें खातीर दुर्दैव आमचें डॅम बांदपा दिलो आमी चुकले सांगकार चुकले ना चुकले कित्याक गोंयांत सगळे लोक रावचे म्हणून बरें रावचे बरें सुखान जेवचे हें आमगे इंटेंशन आसलें पूण आयज सांगकार उपाशी मरता हांगा उदक जाल्यार रांदूंकूच शकना म्हाका सांग शेती वेवसाय ऑब्वियसली हांगासर मोठो आसा शेती वेवसायाक तुमकां उदकाचे ऑब्वियसली तुमकां उदक पिवपाक कमी पडटा शेताकूय तुमच्या हांगासर उसाची पिकवळ चड आसा तेकाय तुमकां डेफिनेटली सपोर्ट खूब भरपूर प्रॉब्लेम जाता सद्या परिस्थिती कितें आसा सद्या आमी आतां मे म्हयन्याच्या एंडाक पावल्या हांगा सद्या परिस्थिती झिरो आहा पिका विशयी झिरो आहा म्हजी माड म्हजी केळी म्हजी माडयो म्हजी उशेल म्हजी मणीची सगळी दाखयता हांव एनी टायम दाखयता कांयच हें ना प्रोग्रेस ना सगळे सुकले कडेन सांगे मतदारसंघ म्हणटो असो फाटी उरला की एक मागासलेले लोक तशे उरल्या हे फुडें जालें ना पण आमी फक्त हे उदकाचो प्रॉब्लेम आमकां चड जाला लायटीचो दुसरो तिसरो आमकां विकास करपाक हो सरकार अडचण हाडटा मेन पॉयंट सरकार अडचण हाडटा रेनो गांवकार मुस्कुराए राहें रिश्ते निखर चले छोटे छोटे लम्हे लगने लगे बड़े
मौसम के संग हम चले, मुस्कुराए राहें रिश्ते निखर चले। तारा रा 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 रा, तारा रा 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 रा। नई रेनोलॉजी स्टेपवे, रिश्तों की सवारी। Renault, passion for life. रेनो गांवकार. पण केवणा गांवान आनी एक म्हाका जेंटलमॅन मेळ्ळो तो म्हटल्यार ताचें नांव आसा वल्लभ प्रभू गांवकार. म्हाका वल्लभ बाबा एक सांगा, तुमी हांगासर रावता, ओके, कितें अशें समस्या तुमकां फेस करचे पडटा जे तुमी डे टू डे बेसीस तुमी लोकांक सांगपाक सोदता? हो गांव जो आसा हो सांगे मतदारसंघाचो केवण गांव आसा, रिवण पंचायती भितर येता. रिवण पंचायत बेजिकली हांगा चड म्हणल्यार मायनींग एक्टिविटी हांगा खूब जाल्ली कडेन आसा आनी ताका लागून जाता कितें, रोड नॅरो आशिल्ले कारणान ट्रॅफीक भरपूर आनीक हांगच्यान सावर्डे पावस भयंकर ट्रॅफीक लागता आनी ताका लागून जाता कितें, पयलीं चड रोड ब्लॉक जाताले, खूबच ब्लॉक जाताले आनी आतां सुद्दां वतना भयंकर त्रास जाता. गाडयो दुल्लाच्यो गाडी सामक्यो भरून वतात, तश्योच एमटी गाडी ज्यो आसात त्यो सामक्यो नेटान पेटात म्हणटा तशें मायनी परत माल भरपा खातीर येतात. सो हांगच्यान आमकां मडगांव किंवा सावर्डे बाजार वतले जाल्यार भयंकर त्रास जातात. दुल्ल दोळ्यांक पडटा किंवा आंगार गाडी येतात. तशेंच बाकीचे इश्यूज म्हणल्यार हांगा आमकां बेजिकली हो जो गांव आसा हो एग्रीकल्चरल एरिया. एग्रीकल्चर आनी मायनींग म्हणटा तें दोनी बरोबर वचूंक शकना. एक तर एग्रीकल्चर करपाचें किंवा एक तर मायनींग करपाचें. दुसरें जालां कितें, हो आमचो केवण जो गांव आसा हो फूल ऑफ एग्रीकल्चर, बेजिकली शुगरकेन प्रोडक्शन. सांगे मतदारसंघाक मॅक्झिमम शुगरकेन संजीवनी शुगर फॅक्टरी हांगच्यान मॅक्झिमम शुगरकेन वता. जाता कितें, शुगरकेनाक उदकूय खूब जाय आसता. बंदारे बांदल्यात पूण उदक सामकें आतां कमी जाल्ले कडेन आसा, बांयोय बी सुकल्यात आनी एग्रीकल्चराक उदक ना अशें ना, उदक आसा पूण तें प्रॉपर युटिलायजेशन जायना. उदक झरींनी आसा पूण झरी व्हांवन वतात, तें आडयली ना, उदक आडयलें नाशिल्ले कारणान सगळें उदक व्हांवन वता. सो रस्तो बेजीक इश्यू म्हणटा हो आमचे रिवण किंवा पिल्ला, सुळकणा हांकां मेन इश्यू म्हणल्यार आमकां मायनींग बायपास. हो मायनींग बायपास जो पर्यंत जायना तो पर्यंत सेफ्टी म्हणटा ती आमकां वेरी डिफिकल्ट आसा. जशें मायनींग सुरू जाता तशें एक्सिडेंटूय वाडटात आनीक सगळ्यांचे जीव म्हणटा तशें आमी हातां धरून ट्रॅवलिंग करतात. जेन्ना हॉस्पिटल तशेंच एज फार एज हेल्थ इज कन्सर्न, आमकां पयलीं खूब वर्सां पयलीं रिवणा एक हेल्थ सेंटर आशिल्लें, थंय दोतोरूय बी आसताले. हेल्थ सेंटर आसा पूण डॉक्टर्स ना. पयलीं आमच्या भुरगेपणाक तर थंय डॉक्टर्स आसताले, कितें इश्यू आसले जाल्यार आमी थंय धांवताले बी. आतां डॉक्टर्स एवेलेबल ना. इवन तूं जर कितें बारीक सारीक आसा जाल्यार कुडचड्यार धांवचें पडटा. पूण कुडचड्यार सुद्दां जें हॉस्पिटल आसा तें सुद्दां तितलें फूल डेवलप्ड अशें हॉस्पिटल ना. कितें आसल्यार एक तर मडगांव ना जाल्यार बांबोळी धांवचें पडटा. म्हणल्यार हांगच्यान बांबोळी कांय न्ही म्हणल्यार 65 ते 70 किलोमिटराचेर आसा. सो एक सादो मनशाक एक जिवाण्यान घास मारलो किंवा एक सादो एटॅक सुद्दां जर आयलो जाल्यार मनीस जितो उरतलो हें वेरी डिफिकल्ट, कित्याक 70 किलोमिटराचेर हांगच्यान बांबोळी आसा. सो हेल्थ दुसरें बेजिकली हो भितर एग्रीकल्चरल किंवा भितर खूबच भितर आशिल्ले कारणान हांगा एम्बुलन्स फॅसिलिटीज सुद्दां तितल्यो 108 बी अशे फॅसिलिटीज कांयच हांगा ना. एक फोन केले जाल्यार सुद्दां ती एम्बुलन्स फॅसिलिटीज सावर्डेच्यान हांगा पावता म्हणल्यार कांय न्ही म्हणल्यार 30 to 45 मिनिट्स लागतात. सो इतलो वेळ म्हणल्यार एक मनीस वाचपाक डिफिकल्ट. इतले ती एम्बुलन्स हांगा पावता, परत हांगच्यान ती 2 वरां ट्रॅवलिंग जाता. सो हेल्थाचेरूय बी एक भर दिवपाक जाय. तशेंच ह्यो एम्बुलन्स फॅसिलिटीज ज्यो आसा त्यो रिवण पंचायतीक एटलिस्ट एक दवरपाक जाय. Well, it's time to say goodbye in your favorite program, that is Reno Gaokar, powered by Renology. आयज आमी गेले सांगे तालुक्यान आणि थंयसरल्या गावाक आमी भेट दिली, जाणून घेतले तांचे समस्या कितें आसा ते. परत आमी वेगळ्या अशा तालुक्यान भेट दिवया. आमच्या ह्या कार्यक्रमान ह्या सिरिजान तो मिशन आसा 12 दीस 12 तालुका
आणि अराउंड 1200 किलोमीटर जे आम्ही एक्सटेन्सिवली ट्रॅव्हल करता अक्रॉस तालुकाज तातूंत भितरले बारीक बारीक गांव जे आसात थंय आमी भेट दिता आनी थंयचे विशय जाणून घेता. परत वेगळ्या तालुकान आमी भेट दिवयात. तोपर्यंत पळयत राहा तुमचो फेवरेट प्रोग्राम दॅट इज रेनो गांवकार पावर्ड बाय रेनोलॉजी. तोपर्यंत सिया.